नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. मिनाच्या ई ऑक्शनाचेर सरकारान जोडले 100 कोटी. दोंगर पोखरून हुनीर तातले 43 कोटी वतले मिनेरांक. उरिल्ले सगळे मीन पावणेक गेल्यारूय परिस्थिती हीच. खासा रिपोर्ट. पूरग्रस्त शेत भाटकाराक लुकसाण भरपाईचे उतराक सरकार नेकार. 25 ऑगस्टा सावन हातारचेक म्हणून सांगतालो मुख्यमंत्री. शेतकारांक दमडी ना. केंद्राच्या अरिश्टाच्या लिस्टात तर गोयचे नाव ना. आदलो केंद्रीय मंत्री अरुण जेटलीचे पार्थिवाचेर नवी दिल्लीत निगमबोध घाटार पुराय राजकी सन्मानान निमणे संस्कार. विदेशी भोंवडेर आशिल्ल्यान मोदी मरणांक पावलो ना. राज्य सहकारी बँकेचे चडचे संचालक बिनविरोध. 13तले 8 बिनविरोध. उरिल्ल्या दोगां खातीर जाली वेंचणूक. बागायतदाराच्यो तालुको पेंवणार वेंचणुको. प्रायव्हेट फॉरेस्टाचेर एनजीटीची सरकाराचेर बडी पडल्या उपरांत नेमली रिव्ह्यू समिती. लोकांच्यो हरकती आयकून समितीचो फायनल रिपोर्ट. 3 म्हयन्यांचो प्रात. समिती घेतली सुनावण्यो. आणि अटल सेतूच्या स्ट्रीट लायटीचेर 45 कोटीचे स्कॅम. काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्र्यान फक्त उलोवचे परस ॲक्शन घेवची. 100 दिसांत कसिनो काडपाच्या उतराची बाबुशाक याद. निकतेच जाल्ले खणीचे ई ऑक्शनाचे सरकारान 100 कोटी जोडले. दोंगर पोखरून हुनीर हाताक लागपाची परिस्थिती. शेकड्यांनी कोटी उरले कडेक. आयिल्ल्या 100 कोटींतले 43 कोटी मिनेर कंपन्यांक एक्स्ट्रॅक्शन चार्जीस म्हणून वतले. सरकाराच्या पदरात फक्त 57 कोटी. उरिल्ले हलके ग्रेडीचे 3.6 मिलियन टन मीन पावणेक 300चे बेस प्रायजान सुद्धा उखलपाचो दुबाव. सगलो उपद्व्याप करून सरकाराच्या बॉल्सान फक्त 50 आणि 100 कोटी. खासा रिपोर्ट. मिनाचे पावणेन सरकाराक शेकड्यांनी कोटी येतले म्हणपाचे गणित 22वे पावणेन शेळयलां. सरकारान 5 मिलियन टन मीन ई ऑक्शनाक काडिल्ले. गेले 1.7 मिलियन टनूच. चडशे 300 बेस प्रायजाक. 1.7 मिलियन टनाच्या मिनाचे ई ऑक्शनान सरकाराक 100 कोटी वयर येणावळ आयली. आतां उरिल्ले सुमार 3.5 मिलियन टनावेले मीन फुडले फावट जावपी ई ऑक्शनाक येतले. JSW धरून हेर 19 बिडर ई ऑक्शन पावणेत वांटेकार जाल्ले. सुमार 1.7 मिलियन टन मीन ई ऑक्शनात गेले, म्हणजे पावणेक काडिल्ल्यांतले 32%. सरकाराक हे मिनाचे पावणेंतल्यान 1.7 मिलियन टनाची 101 कोटी येणावळ आयली. ई ऑक्शनाक आयले 100 कोटी, म्हणजे 1 टन मीन हें 576 रुपयांक गेलें. आतां 3.6 मिलियन टन मीन पावणे खातीर म्हूण सरकारा कडेन उरला. खात्यांतले सुत्रां प्रमाण थोड्या मिनाक बेस दरा परस बरो दर मेळ्ळा. उरिल्ले 3.6 मिलियन टन मीन सरकार परत ई ऑक्शनाक काडटलो. पावणेक काडिल्ले मीन उरला हें अशें पयलेच फावट जाल्लें ना. हे पयलीं मिनाचे पावणेक काडिल्ले मीन उरला. उपरांत उरिल्ले मीन परत ई ऑक्शनाक विकला. तशेंच हेवूय खेप सरकार करतलो. सरकाराक ई ऑक्शनांतल्यान 1.7 मिलियन टनाचे 100 कोटी आयले. हातूंतले टना फाटल्यान 250 रुपया खनन चार्जीस म्हूण मिनेर कंपन्यांक वतले. 1.7 मिलियन टनाचे मिनाक टनाक 250 रुपया प्रमाण खनन चार्जीस जाता 43 कोटी. कंपन्यांक खनन चार्जीस दिवन सरकाराच्या बॉल्सांत उरता फक्त 57 कोटी रुपया. जे मीन उरलां तातूंतल्यान मेळ्ळ्या कितें मेळटलें तें पळयात. पावणेक काडिल्ल्यांतलें 3.36 मिलियन टन मीन उरलां. तें 300 ते 400 रुपयांक गेलें अशें धरल्यार सुद्धा 108 ते 144 कोटींची येणावळ. तातूंतले खनन चार्जीस म्हूण कंपन्यांक वतले सादारण 90 कोटी. कंपन्यांक फारीक करून सरकाराच्या बॉल्सांत उरतले 18 ते 54 कोटी. इतलो सगळो उपद्व्याप करून सरकाराच्या बॉल्सांत फक्त 50 आनी 100 कोटी. हातूंतल्यान कितल्या ट्रकांक काम धंदो मेळटलो तो फुडलो प्रस्न. डंप रिजेक्टांची परिस्थिती तर आनी वायट. सरकाराक सध्या मायनिंग सुरू करप सोडून पर्यायूच ना. मात सध्याचे परिस्थितीत ताची कसलीच चिन्नां ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पूरग्रस्त शेत भाटकाराक आदाराच्या उतराक सरकार नेकार. 20 तारखेमेरेन रिपोर्ट आणि 25 ऑगस्टा सावन शेतकारांच्या हातात चेक म्हणून मुख्यमंत्री उलयतालो. मात शेतकारांक सरकारा कडच्यान दमडी ना.
गावच्या लोकांनी आमदारांनी वैयक्तीक आदार केला तितलोच. केंद्र सरकार लुकसाणीचो रिपोर्ट करूंक राज्यांनी टीम धाडटा त्या लिस्टांत गोंयचें नांवूच ना. म्हणजे केंद्राच्या हिसबान गोंयांत घडले अरिश्ट आयिल्ले नाच. खासा रिपोर्ट. कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्रा बरोबर गोंयांतूय उटंगार मारलो. चड करून उत्तरेत उटंगार आनी बुट्टेन धुडगूस घालो. शेतां भाटां काबार केली. भरिल्ली पिकावळ, गोरवांची वाट लागली. सरकारान 9 कोटींच्या अदमासाचो आंकडो केला. रिव्ह्यू खात्याचो रिपोर्टूय सरकाराक पावला. शेतकारांच्या हातार 25 ऑगस्ट सावन चेक म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. पयलें उतर नेगार. ताका तुका पयलीं आमी प्रायमरी मदत चवथी पयलीं दिवपाचो आमचो ऑलरेडी प्रयत्न आसा. चवथी पयलीं आमी मिनिमम प्रायमरी मदत लोकांक दिवपा खातीर मदत करतले, ताजी वेवस्थाय करतले. 20 तारखेपर्यंत ताजो पुराय अहवाल जो आसा तो दोनूय कलेक्टर सबमीट करतले. ताज्या उपरांत केन्ना तरी 25 तारखेच्या दरम्यान आमी जे तांकां मदतीचे चेक दिवपाक जाय ते डिस्ट्रिब्यूट करपाचो आमचो विचार आसा. इतल्यार ना, गोंयचे शेतकी खात्याचे लुकसाण भरपाय फंडात फक्त 1 कोटीची तरतूद. हो तात्पुरतो आदार. तातूंतल्यान शेतकारांचें कांयच जावपाचें ना. आतां केंद्रा मुखार हात पसरपाचे. मात हें पळयात, केंद्र सरकार पावसाच्या अरिश्टाच्या लुकसाणीचो रिपोर्ट तयार करपाक टिमी धाडटा त्या राज्यांच्या लिस्टांत गोंयचें नांवूच ना. ह्या लिस्टांत आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळ गोंयचें नांव लिस्टांत ना. म्हणजे केंद्राचे हिसबान घडये गोंयांत अरिश्ट येवंकूच ना. चवथीच्या तोंडार शेतकार खंयच्या परिस्थितींत आसा तें पळयात. शेतां भाटां बुडलीं. चवथीक 4 पयशे जोडपाचे तेवूय बुडले. गोरवांचे खांड, चारकुटो काबार. गोरवांची परिस्थिती मनशां परस पाश्ट. शेतकार किसान कार्डाचेर रीण घेताले. चवथीच्या बाजारा उपरांत फारीक करताले. किसान कार्डाच्या रिणाचो शेतकारांच्या तकलेर आनीक ताण. सर आतां आमचें इतलें लुकसाण जालें आनी चतुर्थीच्या टायमार आमकां जे तरी ते मेळटले आसले ते हेजे शेत आमचे गेले तेतून, पण आमकां एकूय पयसो सरकारान अजून दिवंक ना. त्या खातीर आमकां बरेंचशें वायट दिसलें. कितें आमचे मेन म्हणजे हाता तोंडाक इल्लो घास ह्या टायमाक गेलो आनी आमकां खूब लुकसाण जालें सर. आनी आतां जर मेळांक ना जाल्यार केन्ना मेळटलें अशें आतां. तेन्ना आतां ह्या टायमाक आमकां 4 पयशे मेळटले आसले सर. आमी एकूय पयसो आमकां सरकारान दिवंक ना. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सरकारान चतुर्थी पयलीं दिवपाचो असो आमचो हे आसा, मागणी आसा. आमची अशी कुळागरां अशी पूर येवन व्हांवोन गेल्ली आसा सध्या. तेका लागून ऑफिसर बी एग्रीकल्चरचे येवन पळोवन गेले, ते इरिगेशनाचे येवन पळोवन गेले आणि ते आमकां ते सांगपाक लागले की तुम्ही डॉक्युमेंट तुमचे आहात ते एग्रीकल्चरान हाडून दिया म्हणून सांगले, फोटो बिटो मारून. आमी तसले ते दिले. पेपरार बी येयल्ले आमी आणि असे वाचलेले, न्यूज बी जाल्ली तेजी, अशें वाचलेले आमी. पूण तेणी सांगलेले आमकां की तुमकां 25 तारीख पर्यंत आमकां कितें एक मदत म्हणून अशी काहीतरी करता अशी म्हणून सांगलेली. पण ती काय अजून येवपाक शकली ना. मागणी म्हणजे आमकां आतां चवथी पयली तरी काही एक मदत करूंक जाय आसली सरकारान. बुडिल्ल्या शेत भाटकारांक चवथी आदी कितें आदार जातलो म्हणपाची चिन्नां सध्या तरी ना. आनी जालोय जाल्यार ती आदार काय पंचखाद्य तेवूय कळपाक मार्ग ना. पयशांचे बाबतींत सरकाराची परिस्थिती सध्या शेत भाटकारांच्या पाश्ट जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आदलो केंद्रीय मंत्री आनी बीजेपीचो ज्येष्ठ फुडारी अरुण जेटलीच्या पार्थिवाचेर आयतारा दनपारां नवी दिल्लीच्या निगमबोध घाटाचेर निमणे संस्कार जाले. तो 66 वर्सांच्या पिरायेचेर गेलो. पुराय राजकी सन्मानान ताच्या पार्थिवाचेर निमणे संस्कार जाले. प्रधानमंत्री मोदी विदेशी भोंवडेर आशिल्ल्यान मरणाक पावलो ना. राजनाथ सिंग, लालकृष्ण अडवाणी, अमित शाह धरून बाकीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी निमाणें दर्शन घेतलें.
राज्य सहकारी बँकेचे चडशे संचालक बिनविरोध जिखून आयल्यात. सॅलरी अर्नर कॉर्पोरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे 2 संचालकांची वेंचणूक आयतारा जाली. 13 संचालकांतले 8 जाण बिनविरोध जिखल्यात. उल्हास फळदेसाय, उमेश शिरोडकार, श्रीकांत नाईक हे 8तले 3. अर्जाची छाननी करतना रिटर्निंग ऑफिसरान कितलेशाच जाणांचे अर्ज भायर मारिल्ले. आयतारा गोवा राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांची वेंचणूक पणजे आणि मडगांवां जाली. अर्ज छाननी करतना कितलेशेच अर्ज भायर मारिल्ल्यान 8 संचालक बिनविरोध जिखून आयल्यात. हें लिस्ट पळयात. सेवा कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे उपासो गांवकार, राजू नायक आणि कृष्णा कुडणेकार. अर्बन कॉपरेटिव्ह बँक अर्बन क्रेडिट सोसायटीचे उल्हास बबन फळदेसाय. कंझ्युमर मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटीचे प्रेमानंद चावडीकार. कॉर्पोरेटिव्ह डेअरी सोसायटीचो श्रीकांत नाईक. हावजिंग कॉर्पोरेटिव्ह हेर कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटीचो उमेश शिरोडकार. वैयक्तीक सदस्य जनरल कॅटेगरींतलो राजेश देसाय. SC, ST आनी बायलांक दवरिल्ल्या राखीव सुवातीं खातीर आयिल्ले अर्ज रिटर्निंग ऑफिसरान भायर मारले. अर्ज खंय कायद्यांत बसनाशिल्ले जाल्यार सॅलरी अर्नर कॉर्पोरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीची उत्तर गोंया खातीर वेंचणूक पणजे पाट्यार जाली आनी मडगांवां जाली. दोनूच संचालकांची वेंचणूक उरल्या. ते खातीर उत्तरेंत 3 आनी दक्षिणेंत 2 उमेदवार आसात. सॅलरी अर्बन कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी संचालक राम चोर्लेकार, पांडुरंग कुर्टीकार, बाळकृष्ण देसाय, दत्त हरी भट आनी दत्तात्रया नाईक. जी बँक सरकारी बँक जर आमी त्या बँकेक अप्रोच आसा आनी ती बँक जर स्वता डिविडंड दिवपाक तयार ना जाल्यार हो सुद्दां तेंच्यांनी एक कायदो लायला तो आमकां अन्यायकारक. असो कायदो लावचो न्हू. बँकेक जर वयर काडटलो जाल्यार कायदेशीर पब्लीक इलेक्शन म्हणटा तशें इलेक्शन टोटली घेवंक जाय. हें सरकारान आपणाक जाय तसो कायदो केलो अशें म्हाका दिसता. म्हाजें मन म्हणटात. म्हणून हांव म्हणटा की अशें जावचें न्हू आनी अशें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसना ही बँक कंप्लीट आमच्या लायफ फुडें व्हरात म्हणून. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. म्हाका सगळ्या कॉपरेटराच्या हाजेर पूर्ण सगळ्या म्हणजे आमचे वोटर आहा ते सगळे म्हाका वोटींग करतले आनी हांव निवडून येतलो. आनी बँकेचो जे कितें इम्प्रुवमेंट करूंक जाय ते आमचो जो लिडर आसा उल्हास फळदेसाय हेज्या मार्गदर्शना सकयल आमी पूर्ण इम्प्रुवमेंट करपाक सगळे प्रयत्न करतले आनी करतले. 12 ते 17 म्हणल्यार जो मॅनेजमेंट आशिल्लो ते मॅनेजमेंटाचे एडमिनिस्ट्रेटीव मिसमॅनेजमेंट आनी फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट जालो म्हणून लोकशाही मार्गान हांगा जो बोर्ड येवपाक जाय आशिल्लो तो बोर्ड आयलो ना. म्हणून त्या वेळाच्या मुख्यमंत्र्याक दिसलें बँक साल्वार करता जाल्यार आपणें हस्तक्षेप करपाक जाय म्हणून ताणें हस्तक्षेप करून एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी अपॉयंट केली आनी आयज तेच लोक बिनविरोध आयले म्हणून सांगता. तशें पळोवपाक गेल्यार बँकेचे पयशे फायनान्शियल पयशे तशे बरे आसा. कांय प्रॉब्लेम्स ना. बिकॉज ऑफ सर्टन मायनींग म्हणा आनी आतां ती खालावली आसा आनी सर्टन ग्रॅज्युएटी बी प्रोविजन केल्ले कारणान आमचो लॉस आसा. म्हणजे पयलीं ती करूं ना पूण सर्टन फाटले 5 वर्सां केल्ले आसा आनी सद्या जी आसा 2 वर्सां एडमिनिस्ट्रेटर आसा जो पर्यंत बँक आमी बोर्डाचेर सगळो बोर्ड जर येना तो पर्यंत ताजेर आमी फायनान्शियली हाजेर कांय उलोवंक शकना. हे जर जालें इमिजिएटली रिजल्ट जालो रिजल्ट जायना फुडें वील हॅव अ मिटींग विथ चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सो ऑल्सो विथ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन. आमी दोगांय कडेन पयलीं बसलेले आनी दोगांनी सांगलां आमकां कितें तुमी रिजल्ट जाल्या उपरांत येयात मागीर फुडली स्ट्रॅटेजी आमी प्लॅन करया म्हणून. गोवा बागायतदार मंडळाची वेंचणूक आयतारा फोंड्यां धरून वेगवेगळ्या तालुक्यांनी जाली. मतमेजणी आनी निकाल सोमारा फोंड्यां. गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेचे संचालकांचे वेंचणुकेचो निकाल मंगळारा लागतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ग्रीन ट्रिब्युनलाची बळी पडल्या उपरांत गोंय सरकारान प्रायव्हेट फॉरेस्टाचो प्रस्न तडीक लावन 3 अधिकाऱ्यांची समिती नेमल्या. रेव्हेन्यू जोड सचिव, सेटलमेंट आनी लँड रेकॉर्ड संचालक आनी दक्षिण गोंय रानां उपसंरक्षक समितीचेर आसतले. सरकाराच्या रिव्ह्यू समितीन दिल्ल्या रिपोर्टाचेर लोकांच्यो हरकती मतीन घेवन ही समिती सरकाराक रिपोर्ट दितली. एनजीटीन सरकाराक 3 म्हयन्यांचो प्रास दिला. गोंयच्या प्रायव्हेट फॉरेस्टांचो विशय वर्साची वर्सां फुडें धुकलत आसा. समित्यांचेर समित्यो नेमतात. फायनल रिपोर्ट मात तयार जायना. निमणे एनजीटीन फायन मारून डेडलायनी दिवंक सुरवात केली. सरकारान ऑगस्ट म्हयन्यांत परत वेळ मागला तो पळोवन ट्रिब्युनलान 3 म्हयन्याचो प्रास दिला खरो मात बरोबर 1 कोटी डिपॉझिट करूंक लायल्यात. सरकारान रिव्ह्यू केल्ल्या रिपोर्टाचेर फायनल रिपोर्ट करूंक नेमल्या ती 3 वांगड्यांची समिती अशी: चेअरमॅन येणावळ जोड सचिव, वांगडी संचालक सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्ड्स, वांगडी दक्षिण गोंय रानां उपसंरक्षक. गोंयची खाजगी रानां थारावंक आतां मेरेन नेमिल्ल्यो समित्यो अश्यो: सावंत समिती, कारापुरकार समितीन गोंयची खाजगी रानां नोंद केल्ली. गोंय सरकारान अतिरिक्त खाजगी रानां सोदपाक 2 समित्यो नेमल्यो. उत्तर गोंया खातीर थॉमस समिती आनी दक्षिणेंत आरावस समिती नेमली. उपरांत प्रकरण ग्रीन ट्रिब्युनलांत पावलें आनी तांणी रिव्ह्यू समिती मागली.
सावंत कारापूरकार थॉमस आरावासच्या रिपोर्टाचेर रिव्ह्यू नवी समिती. रिव्ह्यू समिती 2018 नेमली. समितीचो रिपोर्ट सरकारा मुखार आयिल्लो. आता ह्या रिव्ह्यू समितीच्या रिपोर्टाचेर हरकती घेवन फायनल रिपोर्ट. 8 ऑगस्टाच्या एनजीटीच्या आदेशात ट्रिब्युनलान 3 म्हयन्यां भितर रिपोर्ट मागला. सरकारान 23 ऑगस्टाक 3 सदस्यांची समिती नेमल्या. समिती मुखार हरकती घेवन रिपोर्ट दिवंक उरतले फक्त 2.5 म्हयने. रिव्ह्यू समिती भौशीक हरकतीं खातीर सुनावणेंच्यो तारखो नोटीस काडून जाहीर करतली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. साळ न्हंयत रेवेचे पट्टे जाल्ल्यान नुस्तेमारांक बोटी व्हरूंक बरीच कास्तीक जाता. कुडबणचे बोटकार नुस्तेमारी मंत्री फिलीप नॅरीक मेळ्ळे. तांच्यो कागाळी आयकून मंत्र्यान 2 सप्तकां भितर तांचो इशूक तडूक लायता म्हणून उतर दिवन तांकां परत धाडल्यात. साळ न्हंयचे ड्रेजिंगा आड कांय एक्टिविस्ट एनजीटीत गेल्यात त्या आडकाळां. स्पेशली आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांगा सगळे आयिल्ले आसा जी धाकटी होडी व्हडली होडी चलयतात, बोटी चलयतात, व्हडले बोटी आसा. पण आयज 24 तारीख जाता ऑगस्टाची आनी म्हाका दिसता आमचे मदले हार्डली 1, 2 ते 3 बोटकारांनी आमचो धंदो चालू केला आसतलो. बाकीचे आजून सगळे खाडे भितरच आसा आनी हाजें मेन कारण म्हणजे जे तोंडार पळय एडवर्स कितें सिट्युएशन क्रिएट जाला, जी वसाड म्हणटा आमी, जो सँडबाराक लागून जी वसाड जाता, सो ते मेजर प्रॉब्लम आसा. आमी हाजे पयलीं म्हाका दिसता जवळ जवळ 25-30 वर्सां फाटीं सरकारा कडेन डिमांड आसला की थंय एक ट्रेनींग मॉल परमनंट सोल्युशन आमकां काडपाचें दिवपाचें म्हणून. जाल्यार हे प्रोसेसान आसलें फाटले फावटी चालू केल्लें तेंच्यांनी. जाल्यार सडनली एक एनजीओन कितें तरी केस घातली आनी एनजीटीन गेला आनी तें पेंडींग आशिल्लें. आनी आमकांय सांगलां जाता जाल्यार आमी त्या केसीन इंटरवेन्शन करचें, आमचो एक एडवोकेट अपॉयंट करपाचो. सो हाजेर आमी काल आमचे एमओय आसा मॅकनायज बोटर आसा तेंचे कडेन उलोवन काल एक डिसिजन घेतला की आमी एक इंटरवेन्शन ती करपा जाय आमकां. कितें जाता थिंगा बेतलांत एक खाडी आसा, mouth of Rivasa, which creates problem because of the sandbar. The sandbar पडून तांकां नॅविगेट करपाक मेळना. डे टू डे तेंचें नॅविगेशन इज व्हेरी डिफिकल्ट, पर्टिक्युलरली टू दी बीग ट्रॉलर्स, कित्याक ते भितर सरून दे कम टू कुटबणान जेटी. सो प्रश्न आमचे कडेन मॅकनायज फिशींग आहा पळय, ट्रॉलर ओनरांनी मांडलेलो आसा आनी आयज ट्रेडिशनल फिशरमॅन येयलो आसा. सो सरकारान हेजेर ऑलरेडी डिसिजन घेयलो आहा. आमचे चीफ मिनिस्टरूय ह्या आसा. सो कालच चीफ मिनिस्टरान ती फायल क्लियर केल्या टू टेक अप टेम्पररी मेजर्स. इट मे कॉस्ट अराउंड 2 crores, बट ताका कॅबिनेट डिसिजन जाय जाता कित्याक वी हॅव टू इनवोक फिनान्शियल रूल 84 फॉर अर्जन्सी इम्प्लिमेंटेशन ऑफ अर्जंट वर्क वीथ दॅट फंड्स. सो म्हाका विश्वास आसा हे 2 दिसां भितर तें डिसिजन जालें जाल्यार हे विकांक देखून ऑर नेक्स्ट विकांक देखून तुमचें काम सुरू जातलें. म्हापशां कितल्योश्योच पोन्न्यो आनी गलगलाक आयिल्ल्यो बिल्डिंगो आसात. तांतल्यो कांय तर केन्नाय कोसळपाच्यो, केन्नाय अपकिर्त घडूं येता अशा स्थितीत आसात. पालिकेक विचारल्यार एक सारके नोटीशी काडटा म्हणूनच सांगतात. निकतेच उटंगरात एके बिल्डिंगेची वणत कोसळ्ळी. नगरपालिकेन बिल्डिंग मोडून नवी बांदची म्हणून खंय मालकाक नोटीस काडल्या आनी ओग्गी बसल्यात. आता तुम्ही नोटीस दी मारल्यार ते आमी ती आतां एक बिल्डिंगेक आमी सद्या कितें केलां ताका नोटीस काडलेली, कोणाक ओनराक काडलेली आहा नोटीस ती बिल्डिंग डिमोलिश करचे म्हणून. तशेंच बाकीचे कोण आतां पोजेशनान कोण आहा पळय तांकांय नोटीस काडला वेकेंट करचे म्हणून बिल्डिंग ती. सो आतां ते हेजो पळया ओनर आपूण स्वता डिमोलिश करीत जाल्यार आमकां आमचें काम रोखडें सोंपें जातलें जाल्यार आमकां करचें पडटलें तें काम. आनी बाकीचे बिल्डिंगी जे आहात we have basically we have to identify such buildings and issue them notices. मागीर आनी फुडली गजाली म्हणटा ते मागीर आमचे जे कलेक्टराचें काम कलेक्टेड टू पास एन ऑर्डर एंड बेसिकली ऑन दॅट ऑर्डर ओनली एक्शन इज टेकन लेटर. सगळ्यो चडश्यो बिल्डिंग म्हापशान आहा, चडश्यो रोडा कुशीकूच आहा आनी मेन रोडाकूच आहा आनी बिल्डिंग डेंजरीचें आहा. पण ते मागीर तुमी आतां म्हणजे दिस इज बेसिकली वॉट हॅपन. आमचें काम कितें जाता, आमचें काम फक्त बिल्डिंगी आयडेंटिफाय करप आनी तांकां नोटीसी काडप आनी सेम नोटीसीस इवन सीसीड टू कलेक्टर एंड देन इज द जॉब ऑफ कलेक्टर टू डिसाइड. तुमची शॉप आहा पळय ती बिल्डिंग, ही जी वासुदेव देशमुखाची बिल्डिंग आसा पळय, जी फाटली सायड आसा पळय, ते जे लोलयेकाराचें शॉप आसा पळय, तेचे पयले नळे बी सगळे गेल्ले आनी ते नळे गेल्ले कशे ते
जाग्याक ती वेल्लेकाराची बिल्डींग आहा, त्या वेल्लेकाराच्या बिल्डिंगेचे पत्रे वयले सगळे येवन सकयल पडले आणि ते पत्रे येवन वळून त्याचे नळे फुटले, सगळे नळे फुटल्या कारणान ते उदीक सगळे भितर गेले आणि ती वेल्लेकारा सायडीचे जे शॉप आसले पळय तेची एक वणटीचे फातर बी सुटले सगळे. आता म्युन्सिपाल्टीन नोटीस दिल्या सगळ्यांक की ती शॉपां सगळी वेकेट करा म्हणून आणि तेंच्यांनी 24 वरां दिल्या वेकेट करपाक. आणि हांवें आयकलां की ते रोखडेच जो ओनर आहा वसुदेव देशमुख तेकाय तेंच्यांनी नोटीस दिल्या की तूं बिल्डींग डिमॉलिश कर म्हणून. आता ते केन्ना तेंची हें जाता ते पळोवचें पडटलें. आता केन्ना तेंचें स्टार्ट जाता, डिमॉलिश करता आता इमिजिएट काय कितें करता. तुम्ही तुमचे शॉप खाली केले? हांवें म्हाजें शॉप खाली केलां. कित्याक समज फाल्यां तेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टीन सील केलें जाल्यार सील करीत जाल्यार म्हाजो माल सगळो उरतलो लाखांनी रुपयाचो. म्हणून हांवें शॉप म्हाजें खाली केलां. पणजी अटल सेतूवेल्या स्ट्रीट लायटीचे 45 कोटीचे स्कॅम काँग्रेसीन आरोप करतनाच भ्रष्टाचाराचेर शिटकावण्यो दिवपी मुख्यमंत्री सावंताक एक्शन घेवपाची चॅलेंज दिल्या. इतल्या पयशांनी खंय गोंयांत आनी एक पूल उबो जावपाचो. मुख्यमंत्र्यान चौकशी करून कंपनी आनी GSIDCतल्या फुडाऱ्यांचेर खंय एक्शन घेवन दाखोवची. बाबुशाचे 100 दीस तेंकले. मांडवीतले कसिनो काडपाक खंय ताका 10 दीस आसात. तेणी एक्चुअली बिल्स जे आमकां एक्चुअल परचेज केला त्या परचेजा प्रमाणे आमी डिवायड केले ते अमाउंट जाल्यार एक पोल पडटा 72,750. पूण तेणी ते क्लेम करता आसतना त्याच पोलाचे 1,53,000 रुपया. सो हें सामकें ओपन केस ऑफ करप्शन. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन आव्हान करता, सरकाराचे पयशे आमी सेव करुया. तूं जर खऱ्यांनीच सिरियस आसा फालचे भितर तूं FIR रजिस्टर कर. ही मॅटर तुका दिसता तेंचे कडेन इन्व्हेस्टिगेशनां दी. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तुमकां आमी फूल हाचेर सपोर्ट करतात. ना सरकारा कडेन कंप्लेन करतले, पूण पयलीं आमी मुख्यमंत्र्याक संदी दिवपाक सोदतात. सरकाराचे 35 ते 40 कोटी आमी सेव करुया. इज द एक्स्ट्रा आयटम स्कॅम ऑफ 45 crores. 45 crore म्हणजे आनी एक ब्रीज जाता आशिल्लो खंयच्या गांवांत. This is the road map of the entire this scam. For 45 crores road map. बाबूश मनसुरात हाजे इलेक्ट जावन 90 दीस जाल्ले आसात आनी 100 दिसां 10 दीस कमी आसा. बाबूश मनसुरात कदाचित सरकार पक्षांक वयतकर आपणे जे लोकांक आश्वासन दिलां आनी तेजे बरोबर तेन्ना आमी आशिल्ले की 100 दिसां भितर काजिनो आमी सगळे दर्यांतल्यान काडटलो आनी कसो काडटलो तो आपल्याक कळटा. तूं आयज सरकार पक्षान आसा, सरकार तुमी आयज चलयतात आनी लोकांक तुमी जें आश्वासन दिल्लें 100 दिसांनी तुमी काडटलो म्हणून तेजेर तुका आमी याद करून दितात आनी 10 दीस उरल्यात. ह्या 10 दिसान तुवें जें आश्वासन दिल्लें आशिल्लें तें तूं पूर्ण कर. चौथी राष्ट्रीय ओपन कराटे सर्त शेनवार आनी आयतारा पर्वरे गाडगे महाराज हॉलांत जाली. शोटकन कराटे द गोवान सर्त दवरिल्ली. सुमार 500 भुरगीं सर्तींत वांटेकार जाल्ले. भायल्या राज्यांतल्यान थोडीं भुरगीं आयिल्लीं. कितल्याशाच राज्यांनी उटंगराक लागून आयिल्ल्या परिस्थितींत भायल्यो टिमी पावंक शकल्यो ना. ताका लागून सर्तींत पार्टिसिपेशन अपेक्षे प्रमाण दिसलें ना.
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.